सरकार बेकायदेशीरपणांक राज्यांत तेको दिता म्हूण ही कृत्या चलता। राज्यांत बेकायदेशीरपणान जी गो हत्या जाता ती बंद करची म्हूण मागणी दिवचल शिवसेनेन केल्या। आरडीएक्स खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर। बीजेपीचे हे गव्हर्नमेंट आहा तेच्या पयलीं काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले ते टायमार हे बीजेपी वाले इल्लीगल स्लॉटरिंग आनी गो हत्येचे अगेन्स्ट आसले, पूण ते फक्त मताचे राजकारण करून वगी रावले। आता कळटा की तेच तांकां सपोर्ट करता आनी ते गो हत्येक जावं इल्लीगल स्लॉटरिंगाक ते फुडाकार दिता, म्हणून हे सगळे इल्लिगॅलिटीज चलतात। आणि हे जय जय खंय जातले थंय आमी तेंचेर कडाडून विरोध करतले आणि वेळ पडलो गव्हर्नमेंट आयकना जावं बाकीचे जे ऑथॉरिटीज ज्यांच्यानी हे आडोवंक जाय ते तर आयकना आणि ते तर तांकां दोळा आड करून हे करूंक दिता जाल्यार शिवसेनेच्या पद्दतीन आमी ते बंद करतले अशी आमची शिटकावणी आहा। आणि तांकां विनंती बी आसा की तेंच्यांनी इल्लिगॅलिटी स्लॉटरिंगाचे बंद करच्यो, तश्योच गो हत्या ही बंद करची। सो आमची शिवसेनेची मागणी अशी आसा की आता गोंयांत ना म्हटल्यार एक 2-3 तरी बऱ्यापैकी गोशाळा आसा जे पशुसंवर्धन ते करतात। सो सरकारान आमची मागणी अशी आसा की जे आता मालक जे अशेच रस्त्याचेर सोडटात गाय बैल आनी तेंचे वासरां तांकां तेंच्यांनी सोडचें न्ही, आनी हे जर सोडिना जाल्यार सरकारान ही जी वासरां आनी ही जी गाय बैल आसा तांकां ताब्यान घेवन तेंची ती गोशाळे कडेन तांकां सुपूर्द करची। एटलीस्ट सुरवात तरी केली काय थोड्या जे हे आसा पळय मालक आसा पळय जे कोण गवळी जावं बाकी कोण दुधाचो बी वेवसाय करता तांकां तरी कळटलें की बाबा अशें जालें जाल्यार आमकांय त्रास जातले आनी आमची जनावरां रस्त्याचेर येवंक जायना। सो प्रामुख्यान हो विशय म्हणजे सगळे कडेन निग्लेक्ट केल्लो वता पूण तितलो सिरियस आसा। सो आमची सरकारा कडेन मागणी आसा की हांकां घेवन म्हणजे अशी गोशाळेन सुपूर्द करची। तशीच ते मालकांकूय आमी सांगता की शक्यतो तांकां रस्त्याचेर बी तुमी सोडू नाकात म्हणून। सगळे रस्ते खड्डेमय जावन गेल्ले आसा, खेडेगांव म्हणा स्टेट हायवे म्हणा। तेच्या भायर आयज लोकांक उदक आनी लायट ही सुद्दां सारकी मेळना, म्हणजे सरकार खंय तरी फेल गेला हाजी ही उदाहरणां जावन आसा। फुडें चवथ जी आमची आसा जो आमचो गोंयांत जो व्हडलो उत्सव आमी जो म्हणटा तो उत्सव असो आमच्या तोंडार पावल्लो आसा, तरी सरकारान हे जे रस्ते म्हणा लायट म्हणा उदक म्हणा हेंची पुरवणी जी लोकांक जाय तशी करिना। तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की सरकारान हेजेर प्राधान्यान लक्ष दिवन येता चवथी पर्यंत चवथी आदी सगळे रस्ते जे आसा जे खड्डे पडलेले आसा तेंचेर कितें तरी तोडगो काडचो, तशेंच सगळ्या लोकांक लायट आनी उदक दिवन तेंच्यांनी ही चवथ लोकांची बरी वयची अशी तेंचे प्रोविजन करचें।